तुझ्या मुकामाळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. म्हणूया, तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तर आयक आमकां. तुझ्या मुकामाळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबरांचो सर्वेस्परा, आमी प्रार्थून मागता, आमचे शीं परतून ये. स्वर्गार थान नदर मार. ये तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक यो. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुशाचेर, तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सरशिल्लीं आमकां कोडसरूंक वेचिना. आमकां नवें जिवीत दी आनी तुजें नांव आमी वाखणटल्या. जबाब. तुझ्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. एब्रेवांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी पेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातका पासत ओम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कवळ्यांचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी पेटोवण्यो तुका नाका जाली, ओम आनी पातका खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगोट समृद्धी प्रमाणे वमतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्टापल्या. हेच कुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच फावटी योद्न जाल्ल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. Ulujata somnia, tu ci zagraj kota. Dušica snagu tra, kalcan bargu klaleta, ulujata somja, dušica kraj kota. Dušica snagu tra, kalcan bargu klaleta. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. Sorvesporak suj, sorvesporak suj, sorvesporak suj, suj, suj. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया.
त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दणवडावन गेली आनी जकर्यासाच्या घरान भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नोमान केलें. इलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कोशेचें फळ आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावनो, नातालांची परब लागीं पावता. आमचीं पावलां मारयेच्या पावलांनी घालूंक आयचो विशय आमकां उलो करता. मारयेचें पावल बावार्थाचें पावल तें. आनी ह्याच खातीर मोगाळ भयणी भावनो, आयच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना पयले सुवातेर मारये भाशेन सोत मानूंक. मारयेन कितें सोत मानलें काय आपल्या जिवितांत? मारयेन सोत मानलें देवाचे येवजणेचेर. मारयेन बावार्थ दवरलो देवाच्या बोरवाशाचेर. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत मिकायास प्रवादी सोबे माजार परगट करता. तोच शांतीचो कुंवर जातलो. ह्या शांतीच्या कुंवरा विशीं जें बाकीत केल्लें तें मारयेन आपणायलें. हाचेर मारयेन सोत मानलें. दुसरे सुवातेर मोगाळ भयणी भावनो, मारयेन सोत मानलें देवाच्या उतराचेर. बरयलोलें आसा, शास्त्रांत आसा, ताचेर मारिया सोत मानता. आनी तिसरे सुवातेर आयचें दुसरें वाचप सांगता ते भाशेन, योदनान बेटोवण्यो ताका नाका जाल्यो, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. तसो जावन आसा जेजू, देवाचो पूत. ह्या जेजूचेर जल्मोच्या आदींच उतर तिका फावो जाता तेन्ना जेजूचेर सोरवंडाराचेर मारिया सोत मानता. आनी मोगाळ भयणी भावनो, हें सोत मानून घेवंक मारयेक सोंपें जालें काय? हें सोत मानूंक मारयेक आपली कुशी कुशीन दवरून, जुजेची कुशी कुशीन दवरून, आपल्या कुटुंबाची आनी तेच बरोबर समाजाची इत्सा आसा, समाज कितें रावता तिचे कडल्यान तें कुशीन दवरून देवाक आपल्या जिवितांत स्वात दिता. सोत मानचे खातीर मारिया देवाक वयली स्वात दिता. आनी प्रितीच्या भयणी भावनो, ही सोत मानतली पावलां मारयेची खंय वेतात काय? वचून खंय पावता काय मारिया? मारिया पावता एलिझाबेथीच्या घरांत. प्रितीच्या भयणी भावनो, मारयेचें पावल एलिझाबेथीच्या घरांत दिवपाचें पावल जाता, गोवायेचें पावल जाता. मारयेन कितें दिलें काय एलिझाबेथीक? मारयेन दिलें आपल्या लागीं हें व्हडलें धान आसलें, जेजू क्रिस्ताचें धान मारिया एलिझाबेथीक दिता. मारिया दिता एलिझाबेथीक आपली सेवा. मारिया दिता एलिझाबेथीक सांगाताक वाक्कणणी सर्वेस्परा देवाक. आनी ह्याच खातीर मोगाळ भयणी भावनो, ही बावार्थान बरलोलीं सोत मानतलीं पावलां मारयेचीं वचून एलिझाबेथीच्या घरांत पावतात तेन्ना हें सुभागीपण मारयेक फावो जाता. आनी ह्याच खातीर आमी आयकलां आयच्या शुभ वर्तमानांत एलिझाबेथ मारयेक म्हणटा, तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. आनी मारिया उपरांत आपल्या तुस्त गितांत म्हणटल्यो, आतांच्यान पिळकां म्हाका बागी म्हूण पाचारतलीं. बोडव्यांनी मारयेक नोमान करून उच्चारली. हें सुभागीपण मारयेक स्वर्गार तावन
तेच बरोबर संवसारांत तिका फावो जालें, कित्याक तिची पावलां जालीं सेवेची, तिची पावलां जालीं जेजू घेवन वचपाची, तिची पावलां जालीं सेवेची. मोगाळबीण भावनो, आमची पावलार पावल घालून ह्या जाग्यार आमी आयिल्ले आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक एक मान दिवंक, ताचे कडल्यान कितेंय तरी उपकार आमकां मेळचे खातीर ही पावलां मारून आयिल्लीं आसतना मारयेच्या पावलांनी घालून मोगाळबीण भावनो आज थोड्यो वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक भोव गरजेच्यो. पयले सुवातेर आमी सोत मानूंक भोव गरजेचें जेजू क्रिस्ताचेर, जी बावार्ताची सोतां पवित्र सभेन आमकां दिल्लीं आसात, त्या सोतांचेर आमी सोत मानूंक पयले सुवातेर गरजेचें. दुसरे सुवातेर आमी सोत मानूंक गरजेचें देवाचे बासावण्याक आनी देवाच्या उतराचेर. आनी जें कितें आमी सोत मानलोलें आसा तें आमी वचून कोणाच्या घरांत, एलिझाबेथ जी गरजेक सांपडलेली आसा, आयज साबार एलिझाबेथ आमच्या घरांनी, आमच्या शेजाऱ्यांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या समुदायांत आमकां फावो जातात. जी गरजेक सांपडलेली आसात ती जावन आसात आयच्या काळाची एलिझाबेथ. तांच्या घरांनी आमची पावलां मारून, बावार्ताची पावलां मारून तांकां आमी अणभवलोलो जेजू तांकां वांटूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर जी सेवा म्हजे लागीं घडटा हे भावाचे भयणीची करूंक, ती सेवा दिवंक आज मारी आमकां उत्तेजन दिता. आनी तेच बरोबर जें कितें हांव बरें करतां तें म्हजी वागकाडणी न्हय, देवाची वागकाडणी करूंक मारयेची पावलां आमकां ह्या शेजाऱ्या सवें, हे शेजारी सवें धाडटा, जिका गरज आसा जेजूची, जिका गरज आसा पिकवणेची, जिका गरज आसा सेवेची. आनी तेन्नाच की मोगाळबीण भावनो, हें बागी जिवीत आमकां हेच संवसाराक आनी कितें भाशेन जेजून जें तयार करून दवरलेलें आसा तें बागी जिवीत आमकां फावो जातलें. आनी उपरांत जेजू म्हणटलो, हांव भूक येयलो, हांव थान येयलो तेन्ना तुमी म्हाका जेवण दिलें, पिवूंक दिलें. येयात, हें जिवीत जिवंक बापा सांगाता तुमकां आपयता. हेंच बागी जिवीत आमकां जण एकल्याक फावो जावंक कृपा ह्या बलिदानांत मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो बावार्थ सोबे मजार उचारुया. सोत मानता देवा, सोर पोदवेदार बापा, स्वर्गारान प्रितमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मडेताय जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेलोल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान शुभ वर्तमान परगटचें मिसांव कुशालकायेन आनी उर्बेन सगळे सुवातेर पावूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलांनी अनितीचेर, भ्रश्टाचाराचेर आनी समाजीक वायटाचेर आड झुजूंक आनी समाजान बरेपण विस्तारूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या देशांत आसलेल्या दुर्बळ आनी गरजेवंत दियोसिसीक शुभ वर्तमान परगटच्याक वावरा पासत आमचो आदार आनी तेंको दिवंक
बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. बागुयोन फ्रांसीस सावियराच्या रेलिकेचे दाखोवणीचो समारंभ आमकां आमचो भावार्थ नवसरूंक आनी सगळ्या सवें भावपण बांदूंक सयोग जावंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बापा. थोडो सवलगीस रावन आमच्यो कास्की गरजो ओगीपणी बापाक आमी उबारुया. जी भाव भयणां पिडेंत आसात तांकांय पेखोवणी फावो करूंक आमी मागुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचें देणें तुवें आमकां फावो केल्लें आसा आनी तुज्या पुतान आमच्या जिवितांत ही शांती ताणें आमकां फावो केल्ली आसा. हीच शांती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची वेदूक हाताव, आमची काळजां तातूंत घालताव, आमची मोनां तुका अर्पिताव. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागताव. गोवा उंडो आंतरार हाताव, नाका चोरोस समोर पिताव. आमचे सुख सोर्बे टोयताव, मानून घे म्हूण विनोद करताव. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची खून तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें जातलो. म्हज्या बाबा भयणीदो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोड पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वळयेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बाग्योंत आंकवार मोरेची कूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्या तीं देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आनी उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद वेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवादांनी परगटले. उतरा वळत्या मोगान आंकवार मरेन ताका सांबावलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाग काडणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तरी गायता. तुझ्या वैभवान उसर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उसर्गीत तुका सोय सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावंक ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Sumjaci zutuže moronami somorota, tuže punor život pornami porgota, tuža enjak ami otrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरेश्वरा तुझ्या चाकराची सुरेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे गोती मेलेल्या सोमेस्तां तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हणून आमी मागता अनकार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवूं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तायणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोर भाशेन ओत्रेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासपटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोर म्हणून तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात संसाराचे पापाटोले आमचे कागलूत कोर आमचे कागलूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पापाटोले आमचे कागलूत कोर आमचे कागलूत कोर देवाचे शेळे संसाराचे पापाटोले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यात ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Chico Rose,
तोशे सांगे तोशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तोकलेक तोशे सांगे तोशे आमी तुका आमचो सोमी आमचो धोनी शांतीचो कुंवर आमच्या काळजांत आयला. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया आनी आमकां आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्या सोबार देण्या खातीर जेजूक दिनवासुया, ताका आर्गां दिवया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखान सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरो वाशन भरल्या. आमच्या सर्वंडाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भक्ती. ही आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. बसुया. आयज मिसाची भेट संभ्रमलेल्या पाद्री एडविन पेरेरा हाका तशेंच बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञिकांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास कॅथलीक नर्सेस गिल्ड ह्या खात्यांतल्या वांगड्यांक, तशेंच आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन. कुमसाराचें पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आज क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी कम्युनो आयतार मनयता. कम्युनो आयतार आमी मनयतना आमी आमच्या देशांत आसलेल्या दुबळ्या डायोसिसी आनी धार्मीक घरांनी वावुरतल्या पासत मागता आनी तशेंच फूल नापाकळी दिवन आदार करता. ह्या निमित्तान आदार दिवंक खालती विनवती. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 25 26 आनी 27 फकत व्हीलचेअर आनी बग्गी कावंटर बंद आसतलो, पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमाव घेवपाक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालाचें दोबाजीक मीस आमी समारंभतले. आमचे आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचेर येजमानपण चलयतले. 25 नातालांच्या दिसा सकाळीं मिसांचो वेळ ह्या दिसांनी आमची मिसां जातात तेच परी आसतलो. 25 12:15 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. ऑन द 25th December there will be a mass in Hindi at 12:15 p.m. चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 25 आख्खो दीस कुमसारां आसची नात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. पागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता. पागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय ते मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.